गोंयान टायगर रिजर्व करपाचो प्रश्नच येना हे विश्वजीत राणेन केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा अशें पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर म्हणटा. गोंयांत वाघाचो निसर्गीक अधिवास आसा ही गजाल कोणूच न्हयकारपाक शकना. गोंयच्या रान वाठारांत वाघ आसात हाचे पुरावे 2009 पासून मेळत आसात अशेंय केरकर म्हणटालो. गोंयांत वाघाचो अधिवास सुरक्षीत करपा खातीर साबार यत्न चालू आसात. पूण गोंयांत वाघ ना. गोंयांत येवपी वाघ हो रेजिडेंट वाघ जावन आसा. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान हे वाघ गोंयांत यो वच करीत असतात तेन्ना गोंयांत फॉरेस्ट रिजर्व करपाचो प्रश्नूच येना अशें विश्वजीत राणेन म्हणिल्लें स्टेटमेंट. ताचेर राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा तें पळोवया. गोंयान वाघ जे येतात ते शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यान येता अशा प्रकारचे जी माहिती आमच्या राज्याचे वन मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हांच्यांनी दिल्ली आसा ती पुराय तरेन सत्याचो विपर्यास करपी आसा. कारण हांगासर जे वाघ आसा हे पूर्वापार ह्या वाठारांत रावतात आनी म्हादई अभयारण्य आसूं नाजाल्यार मोले राष्ट्रीय उद्यान आसूं किंवा महावीर अभयारण्य आसूं किंवा खोतीगांव अभयारण्य आसूं ह्या सगळ्या वाठारांत नेत्रावळी पासून वाघाचे वास्तव्य आसा हे परते परते कॅमेरा ट्रॅपाच्या तंत्रज्ञानान सिद्ध जाल्लें आसा. 2009 हांगासर वाघाची हत्या जाली. त्यानंतर 2003 फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी असले परेश पोरब हांणी लायल्ल्या कॅमेरा ट्रॅपान वाघाचे छायाचित्र मेळ्ळेले आसा. आनी 2020 4 वाघांची हत्या जी आसा ती गोळाले ह्या सत्तरींतल्या वाठारांत जाल्ली आसा. हे सगळे स्पश्ट आसतना आमी वाघ जे आसा ते महाराष्ट्रांतल्यान येता कर्नाटकांतल्यान येता अशें जे कितें म्हणटा हे पुराय तरेन चुकीचें आसा. म्हादयचो वाठार किंवा गोंयचो वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र जावची अशी मागणी गेल्या कितलेशे वर्सां सावन करता. ताचे फाटलें एकूच कारण आसा की आमचें जें माणकुलें गोंय आसा हे 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेलें गोंय जें आसा तिची राखण शासना खातीर जावपाची